मिटींग जाली बीजेपीची, सो कितें डिस्कस जालें तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुमच्या वांगडा? आयज आमच्या जी मिटींग आसली ती पार्टी अध्यक्ष श्री दामू नायक तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे पार्टी आनी आमचे आमदारा भितर कॉर्डिनेशनाक लागून ही मिटींग जाल्लेली आनी आख्खे आमचे जे आमदार प्रेझेंट आसलेले मंत्री आनी आमदार सगळ्यांनी आपले आपले विशय मांडले जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे पेंडींग आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेज्या बाबतींत उलयले आनी बाकीचे जे विशय आसलेले तेज्या बाबतींत मांडले. ऑर्गनायझेशन कशें स्ट्रॉंग करपाचे जो प्रोग्राम आसा ते घेवन कशें फुडें वचप बूथ लेवलाचेर जे काम करूंक जाय ह्या बाबतींत उलोवप जालें आनी हेजेर सगळें आमचें फायनल जालें. इलेक्शनाचे बीन कितें डिस्कशन जालां आतां जे अपकमींग इलेक्शन कसलें इलेक्शन? आतां जे इलेक्शन इलेक्शनच्या बाबतींत कांय ना. इलेक्शन अजून खूब टायम आसा. इलेक्शनाचो विशय कांय नासलो, हो फक्त ऑर्गनायझेशनाचो विशय आसलेलो आनी आपल्या आपल्या मतदारसंघात जे कामां पेंडींग आसात, जे डेव्हलपमेंट कामां पेंडींग आसा, जे प्रोजेक्ट चालू आसा ते खंय पर्यंत पावला, न्यू प्रोजेक्ट जे जावपाचे आसा तेजे फावंडेशन आनी जे कंप्लीट जाला तेजें इनॉग्रेशन करपाचें हेजेर सगळ्याचे विशयाची चर्चा. न्यू मिनिस्ट्रीची बीन कितें हें जालां चर्चा बीन जालां? कांयच ना तेजे बाबतींत हांगा कांयच ना. आनी खंयची मिनिस्ट्री जालें मरे इलेक्शन थोडे म्हयन्या भितर इलेक्शन पावतले लागीं.